नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. रक्तदान एक पवित्रदल्ले दान. कोणे असून दे, खय्योम असून दे, जाती मत वर्ग भेद नसताना सगळ्यांते अंगांत अस्वते रकत एकत. ಜೀವನ ಕೊರುವ ಕೆತ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಅಸ್ಲೆರೋ ಏಕನೈ ಏಕ ಕಾರಣಾಂಸನು ರಕ್ತತೆ ಅಭಾವಂಸನು ಕೆತ್ತಿಯೋ ಜೀವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪ್ರಪಂಚ सोडून घेण्यासत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ಕೆತ್ತಿ पुढे गेल्यारो रक्तस पर्याय होणो खैल्या वस्तुओ संशोधन करुवे साध्यदल्ले नाही. ಮೂಲತಃ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶತೆ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ पॅथॉलॉजिस्ट इम्युनॉलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल लँड स्टायनर हिने रक्तांत ए बी आणि ओ म्हण सांगते गुंपू असा. मात्रने ह्या रक्त एक मनुष्यासनो अनेक मनुष्यास वर्गावणे करुवे साधी त्या ಮೂಲಕ जीवदान करुवतो म्हणो संशोधन ಮೂಲಕ दाखवून घेण्यासत. ह्या कारणानिमित्त ह्यास नोबेल प्रशस्तीयो प्राप्त दानसा. ह्या निमित्त ಹೆಂತೆ ಜನ್ಮದಿವಸ ಜೂನ್ 14 विश्व रक्तदानियंते दिवस म्हणो घोषणे केलेन. आयच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होऊन सुमाರು 30 म्हटल्यार 30 कोटी रक्तदान करून जीवदान दिले श्री शिवप्रसाद नायक उद्यमजल आणि कोडियालते KMC आस्पत्रेंतू ऑर्थो सर्जन दल्ले डॉक्टर रक्षित आमचे ಒಟ್ಟು स्टुडिओसो आयलसत. तुम्हास ह्या कार्यक्रमाचं स्वागत आणि नमस्कार. 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 तुमच्या ಒಟ್ಟು संवाद कार्यक्रम आरंभ करताना आधी ह्यांचे एक परिचय बघून घेऊन येऊया. सुरुवेस श्री शिवप्रसाद नायक ह्यांचे गाव उद्यमजल पुತ್ತೂರು तालुಕು. आता कोड्यालांत वास्तव्य होणो असत. हे श्री श्रीनिवास नायक उद्यमजलो आणि श्रीमती गीता नायक ह्यांचे पोतो. ह्यांचे धर्मपत्नी श्रीमती संध्या प्रसाद नायक वृत्तींतू वकील होणो असत. ह्यांचे नाकरा सृजन 8 क्लासांत आणि सुशांत 3 क्लासांत चिन्मया हायस्कूलांत शिकत असत. शिवप्रसाद हिने सुमाರು 30 म्हटल्यार 30 कोटी रक्तदान करून सुमाರು जीवदान देनिसत. वृत्तींतू सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर होऊन सुमाರು 75-80 वाणिज्य संकीर्ण आणि वसती समुच्चय निर्माण केले सुकीर्ती ಹೆಂತೆ. अण्णेक्ले सोयरे डॉक्टर रक्षित ಮೂಲತಃ मणिपालते, डॉक्टर सरिता कामत आणि श्री नित्यानंद पाटील हेंते पोतो. ह्यांचे एक भाऊ श्री विनीत बॅचलर इन आर्किटेक्चर करून मास्टर्स इन इंटिरियर डिझाईन करून बॅच टॉपर होणो असत. ह्यांचे मूल शिक्षण मणिपाल माधव कृपा आंग्ल माध्यम स्कूल आणि TA पै आंग्ल माध्यम स्कूलांतू घेतल्यान. MGM कॉलेज उडुपींतू पदवी पूर्व शिक्षण होणो कोडियाल फादर मुलर मेडिकल कॉलेज अನ್ಸನು MBBS आणि KMC मेडिकल कॉलेज अನ್ಸನು MC ऑर्थोपेडिक उन्नत शिक्षण घेऊन प्रस्तुत KMC कोड्यालांतू आणि वेलनॉक आस्पत्रेंतू ऑर्थोपेडिक सर्जन होणो सुमाರು 1 वर्ष अನ್ಸನು सेवा करीत असत. ह्यांचे हव्यासू 4 कोलांसनो स्केचेस करूवेते. प्रसाद, आता प्रथम होऊन मी तुमच्या लगे तारवते प्रश्न. रक्त म्हटल्यार एक अक्षरशः एक जीवद्रव्य म्हणून आम्ही सांगतो. आता तुमच्या परिचयात आम्ही बघितलं तुम्ही एक 30 कोटी रक्तदान केलं सौ. तुम्ही प्रथम होऊन केव्हा रक्तदान केलं? मी प्रथम होऊन 2003 तो स्टार्ट केलं. कसं आरंभ केलं? तर असं तर फ्रेंडशिप वाटतो, फ्रेंड्स वाटतो देव सुरू केलं. त्याच्यापर्यंत एक हॉबी होऊन गेलं तसं. आता तुम्ही एक फर्स्ट एक रक्तदान केलं तर तुमचे एक मनोभावना कशा होत्या? तर फर्स्टच एकदा रक्तदान करता बेन लागत होता. तोरेसू तसं असं बघताना एक मनाचं फिलिंग आहे. त्याच्यापर्यंत नॉर्मल होऊन झालं. त्याच्यापर्यंत काही प्रॉब्लेम तुम्हाला मगे तुम्हाला भय नाही तसं बरं काही नाही. दालरू एक रक्तदान दाल्यापर्यंत केल्यापर्यंत तुम्हाला एक मनास एक खुशी हवे ते मी तुम्ही एक एक महान काम सामान सांगते एक भावने त्या तुम्हाला सांगितलं. त्या एक बघताना एक बँडेड घालतात स्टिकर सगळं दाखवताना ब्लड डोनेट करून आई लावून सांगायचं एक फीलिंग खुशी असते. सगळं होत नाही ना. मस्त जण फ्रेंड्स सगळं माझ्या वाटतं गेले सगळे ब्लड डोनेशन करीत नाही. ते आम्ही 4-5 जण गेलो, 2-3 देवाचे तोरले विषय होते. म्हणजे रक्तदान देव एकल ते म्हणे सगळ्या स्वतः एक अवकाश गवल लाईक काम केलं. ओके, आता डॉक्टर खैनपुर एक संदर्भ आम्ही एक रोगीस आम्ही रक्तदान करूवे अगत्य पडता. आता मेडिकल फील्ड ಅಂತ ಪಳೆತನ
तुमकां सर्जिकल फील्ड म्हणल्यार आतां ऑपरेशन शस्त्रचिकित्सा म्हणटास न्हू होय. त्या सिच्युएशनान तर मस्त नेसेसिटी पडटा लायक आतां ब्लड डोनेशनाक. म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां कशें म्हणचें खंय एक एक्सिडेंट जाला, एक्सिडेंट जातना मस्त इंटरनल ब्लिडींग म्हणल्यार बॉडी भितर आंगा भितर ब्लीड जावची मस्त साध्यता आसता. आनी आतल्यारी खंयचो घाय जावन मत्ते पेट्ट जावन की सो ना कसं नाही बोन कसं नाही भायर येवन की तसल्या सिच्युएशनांत मस्त ब्लड भायर येवचे चान्सीस आसता. सो तशें आसतना इमिडिएट जावन म्हळ्यार तांगे ब्लड बॉडीसून ऑलमोस्ट 1 to 2 liters ब्लड भायर येवचे चान्सीस आसता. तशें आसतना ब्लड इमिडिएट जावन तांकां ट्रान्सफ्यूज करपाक म्हळ्यार ब्लड डोनेशन दिवपाक जाल्यार तसं साध्यता आसता. आनी एक सिच्युएशन कसं म्हळ्यार केलो पेशंट्सांत ओवरऑल म्हळ्यार आंगांत ब्लड फस्ट फुडें उणें आसता. सो तशें आसतना तांकां कसं ऑपरेशन जावपाक ऑपरेशन जातना आनी चड ब्लड लॉस जावचे चान्स आसता. सो तशें आसतना आमी ऑपरेशना फुडेंची ब्लड रिजर्व करून की ब्लड ट्रान्सफ्यूजन करून तांगे ब्लड लेवल वयर हाडपाची. नातल्यार ಕೆಲವು ಜನರಂತ ಬ್ಲಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ आसता ऑपरेशन अंत अनएक्सपेक्टेडली ब्लिडींग थोडे चड जावचे चान्सीस आसता. तशें आसतना ऑन टेबल म्हळ्यार आतां ऑपरेशन जातन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन दिवचे म्हळ्यार दिवचे आसपास दिवचे पुरो. नातल्यार ऑपरेशन जाले नंतर HP म्हळ्यार हिमोग्लोबिन लो जावन सो तशें आसतना ब्लड ट्रान्सफ्यूजन दिवचे चान्स आसचे पुरो. त्या एक सिच्युएशन. आनी कसं म्हळ्यार आतां एनिमिया आनी आसता केलो म्हळ्यार आतां नॉन सर्जिकल आतां ऑपरेशन नासता तांकां ಕೆಲವು ಜನರಂತ आयर्न उणी जावन नातल्यार ही विटामिन्स उणी जावन ताजे निमित्त म्हळ्यार ब्लड ओवरऑल उणी जावन आसता हांगांत. सो सिवियर म्हळ्यार मस्त उणी आसल्यार तसं ब्लड ट्रान्सफ्यूजन दिवचे चान्सीस जावचे पडटा. सो नॉट ओन्ली ऑर्थोपेडिक्स बट इवन आतां तुमी डिलिव्हरी जातना सो तसल्या सिच्युएशनान थंय मस्त ब्लड लॉस जाता. सो मेडिकल फिल्डान पळयता मस्त सिच्युएशनान तशें ब्लड फॉर एग्जाम्पल आता आम्ही ह्याच्यावर आधी डेंग्यू एका टायमार मस्त सिरियस इश्यूज होणे कुत्ता त्या टायमार सुमार जनास रखत देवते एक अगत्य वय म्हळ्यार कंप्लीट रखत न्ही रखत म्हणटा मस्त कॉम्पोनेंट्स आसता उदक आसता केलो सेल्युलर कॉम्पोनेंट्स आसता म्हळ्यार केलो क्लॉट जावचे कॉम्पोनेंट्स आसता त्या उणी जाता डेंग्यून ते. सो तसल्या सिच्युएशनांत त्या पर्टिक्युलर कॉम्पोनेंट तांकां चड ट्रान्सफ्यूजन म्हळ्यार चड दिवपाक शकता. सो मस्त अवकाश आसा एक व्यक्तीसून अन्य एक व्यक्तीस एक रक्तदान करवे अवकाश सुमार आसा. होय डॉक्टर आता एक रक्तदान करो म्हण जाल्यार तेले खंय पुरो अर्हते आसा म्हणून आतां ब्लड डोनेशन नातलें रक्तदान म्हणटना फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट अशी आसक्ती जेन्ना त्या मनांत आसता म्हळ्यार तें ब्लड डोनेशन करता तातूंत कसं हार्म ना म्हळ्यार कसं आमकां उपद्र जायना बल्कि विंगड पेशंट्साक आनी मस्त बेनिफीट जाता म्हणून. सो तुमी कसं असल कसं करतना एक रूल्स अँड रेग्युलेशन्स म्हणचे आसता. सो आतां WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन त्यांनी कसं म्हणटा म्हळ्यार ब्लड दिवच्याक एक एज लिमीट आसा एज क्रायटेरिया कसं म्हणटाचे अरावंड 18 इयर्साकय वयचे न्ही आनी 65 इयर्सकय भितरचे. सो 18 to 65 इयर्स त्या एज ग्रुपांनी डोनेट करूयात. 18 उणी म्हळ्यार मस्त सहन आसता दिसांनी सो तांकां ब्लड डोनेट करचें तांकां तें टॉलरेट करूंक जाय आसना. आनी 65 इयर्साक वयर म्हळ्यार तांकां ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ आसता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ कार्डियोवॅस्क्युलर डिसीज आसता सल्पूर आसता. सो तशें आसतना द ब्लड डोनेट केल्यार तांकां पॉसिबिलिटी आसता थोडे वयर तो हार्म जावचे पडून तो एक पॉसिबिलिटी. आनी कसं म्हळ्यार वेट ऑफ द बॉडी आतां WHO अगेन तांचे म्हणटा 50 kg काय वयर आसता म्हणून. ಕೆಲವು कंट्रीसांत 45 kg काय वयर आसता पूर्ण म्हणटाचे डेव्हलपिंग कंट्रीसांत बट युजली आमी फॉलो करचे 50 kg काय वयर आसता. अँड रिजनेबली दे शूड बी फ्री ऑफ ऑल इलनेस म्हळ्यार कसं नाही रोग म्हळ्यार कसं नाही ब्लड दांत अशें आसा कसं नाही रोग आसचे म्हणजे आनी टॅटू पियर्सिंग आनी आसचे म्हणजे तसं बरो केलो क्रायटेरिया आसा. सो इन जनरल बेसीक जावन म्हणचे म्हळ्यार एज आनी वेट क्रायटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्लड डोनेट करचे आनी इंट्रस्ट आसा एज इन केल्यार कसं नाही मला कसं नाही जायना हांगा कसं नाही हार्म जायना म्हणून करता सगळें. आता तुम्ही बोलताना एक सांगितलं टॅटू आसना बॉडी पियर्सिंग आसना म्हणून सांगितलं कितें हा एक मुख्य कारण काय. आतां बॉडी पियर्सिंग आनी असल्यार कसं नाही एक बॉडी पियर्सिंग जाल्यार टॅटू म्हणजे कसं ना बॉडीक हार्म जाता बेसिकली. सो तातूंत इन्फ्लमेशन जावचे चान्सीस आसता नातल्यार भायसून कसं नाही भितर वचून इन्फेक्शन जावचे चान्सीस आसता ते. सो तशें आसतना त्या टायमान तुमी ब्लड डोनेट केल्यार त्या ब्लडान तशें इन्फेक्शन विंगड पेशंट जावपाचे चान्स आसता. सो द सेम गोज फॉर आतां मलेरिया आशिल्ले पेशंट्स डेंग्यू आशिल्ले पेशंट नातल्यार कसं नाही वॅक्सीन घेतिल्ले पेशंट्स तसल्यांनी कसं जाता वॅक्सीन म्हळ्यार थोडे क्रिमी आसता पळय ते थोडे वीक करून हांकां दिवचे सो दॅट आमगे बॉडीन इम्युनिटी चड जाता म्हणून. सो द वॅक्सीन जाल्यार तेन्ना विदीन सर्टन टायम तुमी वापस
विंगड जनाक ते ब्लड दिवचे आमकां रे हांगेल बॉडीन तशिला तांक वता सो तशें आसतना बॉडीक वेल्सीन टॅटू आशिल्लें म्हळ्यार तेवा एज क्रायटेरिया फॉर एग्जांपल आतां टॅटू घाल नंतर एक 12 months म्हळ्यार 1 वर्सा पर्यंत ब्लड डोनेट करून जे तशी कट ऑफ आसा म्हळ्यार आतां म्हाका टॅटोस म्हणून करायचे म्हाका टॅटो आसल्यार हांव फॉर एवर ब्लड डोनेट करून म्हणून ना आतां अरावंड अप टू 1 year टॅटू केल्या नंतर एक 1 year ब्लड डोनेट करून तशें सो आमगे ब्लडान कसं नाही बाय चान्स इन्फेक्शन असलं रे ते विंगडांक वचन तशें ओके ट्रान्सफर जावचें ओके लायक विचारते प्रसाद आता रक्तदान करतात आता रक्तदान केल्ल्यास काय तो उपयोग आसा रक्तदान केल्ल्यास हेल्थ आसपास चिकोड आसा BP शुगर येत नाही डॉक्टरांनी सांगतात मिगे लिवर प्रॉब्लेम असेल तर असं सॉल्व होता सांगतात ऑलमोस्ट हेल्थ असं काही प्रॉब्लेम आहे ब्लड डोनेशन सो नियंत्रण एक असता आरोग्य नियंत्रण असता आमी सांगता मग एक ब्लड एक प्युरिफाय होता सांगतात ओके आता डॉक्टर आता खंय एक वस्तू आमी घन द्रव अनिल म्हणून आमी बघता जाल्यार एक ब्लड बघताना एक रक्त म्हणताना त्या एक प्लास्मा स्टेजर आमी बघता इतले आसू ते अंश रक्तांत आसू ते कॉम्पोनेंट्स नाहीतर घटकांश खंय पुरा एक विवरण येते बहुतेक रगत म्हणटा आमकां पळयतना एक रेड कलराचे फ्लुइड म्हणके दिसता तुम्ही त्यांचेच मायक्रोस्कोपान नातल्यार सान जावन पळयतना तातूंत 2 कॉम्पोनंट आसता एक उदका कॉम्पोनंट आनी एक जिवांश म्हळ्यार सेल्स म्हणटा ना त्या कॉम्पोनंट अरावंड 60% 70% वरेन उद्द आसता तातूंत उदकांत प्रोटीन आसता त्या प्रोटीनांत म्हळ्यार आल्बुमिन आनी आमगेर इम्युनिटी दिवची इम्युनोग्लोबुलिन्स म्हणटाचे आनी ब्लड क्लॉट जावचे कॉम्पोनंट्स म्हळ्यार ताका क्लॉटिंग फॅक्टर्स म्हणटाचे सो तसं आनी हे प्लास्मांत आसता म्हळ्यार लिक्वीड फॉर्मांत रिमेनिंग 30% जिवांश म्हळ्यार सेल्स आसचे त्या सेल्सांत रेड ब्लड सेल्स म्हणटाचे त्या रेड ब्लड सेल्सा निमित्त रेड कलर येवचे ताका आमी शॉर्टली आरबीसीस म्हळ्यार रेड ब्लड सेल्स सो तेंचें काम कशें म्हळ्यार ऑक्सिजन लंग्सासून काडून विंगड बॉडी पार्ट्सात येवचें काम करूंक ओके त्या मेजर कॉम्पोनंट ताच्या नंतर WBCs म्हळ्यार व्हायट ब्लड सेल्स म्हणटाचे व्हायट ब्लड सेल्स तेजें मेन काम कशें म्हळ्यार ते आमगेर बॉडीक इम्युनिटी दिता म्हळ्यार काही जेव कसं नाही बॅक्टेरियाज आयल्या कसं नाही व्हायरस आयल्या सो व्हायट ब्लड सेल्सान ते विंगड नमुन्याचे आसा सो त्या वचून ते कसं आमकां हार्म करतना ना ते वचून ते फायट करता तेजी कामां बेसिकली डिफेन्स बेसिकली मिलिटरी ऑफ द बॉडी ओके सो बेसिकली इम्युनिटी दिवचें काम आनी एक व्हेरी स्मॉल कंपोनंट प्लेटलेट्स म्हणटाचे प्लेटलेट्स म्हळ्यार ते सान फॉर स्मॉल फ्रॅगमेंट्स ऑफ सेल्स ओके तेजी काम कसं म्हळ्यार खंय जेव्हा क्लॉट ब्लिडींग जाल्या नंतर इमिडिएट एक 2 मिनटान स्टॉप जाता ब्लिडींग त्या कित्याक म्हळ्यार ते प्लेटलेट्स थंय वचून ते ब्लॉक करता आतां कसं नाही पाईप आतां कट जाल्यार थंय वचून ते सील घालता तशें ते वचून ब्लॉक करता सो हे 3 मेन सेल्युलर कॉम्पोनंट्स ऑफ द ब्लड त्या 40% वरले 60% आसचे प्लास्मान त्या प्रोटीन्स आनी कसं म्हणचे इम्युनोग्लोबुलिन्स त्या परत आमगे बॉडी डिफेन्स जावका जाल्ले आनी क्लॉटिंग फॅक्टर्स सो ब्लड म्हणटा दिसता बरी एक रेड फ्लुइड म्हणके दिसता आमकां बट तेंका मायक्रोस्कोपिकली म्हळ्यार सान जावन पळयतना इतले घटकांश पर आसा सो लायक विवरण येयलें होतं आता प्रसाद आता एक ब्लड देवे म्हणून जाल्यार रक्तदान देवे म्हणून जाल्यार तेचे लागी खंय नमुने ते एक सिद्धते हवे ब्लड डोनेशन देवे जाल्यार सिद्धते आमकां येना हेल्थ करेक्ट फूड डिस्ट्रेस रात्री फूड खाताना घट्ट खावून म्हणजे हेल्थ करेक्ट असल्यार तिक फूडाचे काही प्रॉब्लेम येत नाही म्हणजे ताप असं ना मात मग एक रेडीनेस नाही मन एक रेडी हव्यात असं मन एक ब्लड डोनेशन करता मनात एक रेडी तिने सांगितले ना आसक्ती हव्या म्हणून सांगितले सकारात्मक मनोभावाने हव्या म्हणून सांगितले ना त्या निमित्त मनात एक रेडीनेस एक मस्त आसक्ती मागीर डोनेशन देवचे आसतना मस्त एक रुटीन बरी होऊन असतं काम बरें आमच्या जावन आता देवस्थान सांगचे एक विषय असतं तसं जाल्यार आमी हेल्दी होऊन असतात नंतर हे प्रॉब्लेम असतात माइंड सेट करून उद्या सकाळ दावे असतात डागटे जावन असं ट्रस्टान फोन केल्याचं ब्लड डोनेशन करू सांगता ना त्याच तक आमी गेले ओके ओके उत्तम विचार आता डॉक्टर तुम्ही आता रक्ताचे कॉम्पोनेंट्स ಬಗ್ಗೆ सांगितले रक्तांत इंगड गुंपू आसा आमी सांगितलो आमी ग्रुप आसा म्हणून सांगितले हेते ಬಗ್ಗೆ माहिती देवते आतां ब्लड ग्रुपींग म्हणटाचे आमी A पॉझिटिव्ह B पॉझिटिव्ह मस्त अशें आयकलां A पॉझिटिव्ह म्हळ्यार कसं नाही B पॉझिटिव्ह सो ब्लड आमी कॅटेगरायज करताचे म्हळ्यार डिफरंट ग्रुपाक घालचे विंगड ग्रुपाक त्या कितें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी
विंगड विंगड सिस्टम आसा ब्लड ग्रुपींग करचे. लॅक गॅलरी 50 काही चड सिस्टम्स आसा. बट आतां इम्पॉर्टंट आसचे ABO ब्लड ग्रुप आनी एक रिसस ब्लड ग्रुप म्हणून. ABO म्हळ्यार तेमकां कळकला ABO AB पॉझिटिव्ह. त्यांचा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसा. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आनी एक टायप ऑफ ब्लड ग्रुपींग तेका रिसस पॉझिटिव्ह. रिसस म्हळ्यार एक मंक करता. सो तेंचो ब्लडांत एक कॉम्पोनंट आसा त्या ह्युमन्सांत आसता, आमगे मनशांत आसता ते. सो ते आसता की ना की तेजेर डिपेंड जावन पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह की सांगताचे. सो आतां RBCs म्हळ्यार रेड ब्लड सेल्स वयरी एक प्रोटीन आसता. सो ते प्रोटीन 2 नमून्यांचे आसता, एक A टायप आनी एक B टायप. सो ಕೆಲವು ಜನ कसं आसता A आसता तांकां आमी A पॉझिटिव्ह म्हणटात. ಕೆಲವು जनांत B आसता तांकां ब्लडा वयरी B आशिल्ले प्रोटीन तांकां B पॉझिटिव्ह म्हणटात. ಕೆಲವು जनांत दोन्ही आसता सो तांकां AB म्हणटाचे. दोन्ही नसल्यार तांकां O म्हणटात. सो तो एक टायप. आनी एक टायप कसो म्हळ्यार रिसस फॅक्टर. त्या रिसस फॅक्टर म्हळ्यार आनी एक प्रोटीन त्या RBCs म्हळ्यार रेड ब्लड सेल्स वयरी आसकिना की म्हणून आसतरी पॉझिटिव्ह नातल्यार नेगेटिव्ह. ह्या दोन मस्त इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार आतां पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या विंगड विंगड ब्लड ग्रुपा तांकां म्हळ्यार मिसमॅच. आतां A आशिल्ल्याक B घातल्यार नातल्यार B आशिल्ल्याक A घातल्यार तेश कशें जाता त्या क्रॉस रिएक्शन जाता. कित्याक म्हळ्यार आतां A आशिल्ल्यांत एंटीबॉडीज आसना प्लास्मांत. सो तेन्ना कशें जाता मिक्स जावन एक रिएक्शन जावन ब्लड बॉडी भितर क्लॉट जावची साध्यता आसता. सो तशें आसतना ब्लड फ्लो जायना तांगेल्या बॉडीन. सो ह्या दोन क्रॉस रिएक्शन जाता विथ दॅट इन रेस्पेक्ट द ABO ब्लड ग्रुप आनी रिसस पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ह्या दोन मस्त इम्पॉर्टंट. more than 50 टायप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आसा बट तांचे इम्पॉर्टंट आसचे ह्या दोन. कशें लायक विचारा. ओके प्रसाद, आतां तुमी आतां रक्तदान करूं आस्पत्रेस गेलो म्हणलें की तर थंय गेले उपरांत खंयले नमुने ते एक प्रोसिजर पुरो आसा आस्पत्र्यांत. हॉस्पिटल फस्ट असं गेल्या वाटतास आमचे BP चेक करतात. त्याच्यापर्यंत वेट करतात. मग फूड काढलं कसं टिफिन वगैरे पुरे एक डेट मग आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर्स एड्रेस बरोबर तुमकां काहीतरी फॉर्म फिल करूं आसता थंय. फॉर्म फिल करायचं. आमच्या हेल्थ कसं असं कद्दो त्याच्या आधी किती कद्दो दिल्ले किती दीस झाले तसं पुरं डिटेल आमच्या बरोबर असतं. त्याच्यापर्यंत लास्ट टाइम आता किती 90 days जाल्यार मात्र डोनेशन करू. ओके. सो पर्टिक्युलर तुम्ही डेट घालवा दिसता. डेट घाल आदले दीस विचारतात डेट एवढंच असं विचारतात डेट घालतात त्या करतात. ओके सांग आता फॉर्म फिल जाल्या पर्यंत नेक्स्ट फॉर्म फिल BP चेक करतात मग वेट चेक करतात. ओके. त्यांच्या मानदंड प्रकार तुम्ही असं नाही. मग मेडिसिन कसं तरी घेतात इन्सुलिन कसं तरी असं कसं तरी डिसीज कसला प्रॉब्लेम असं विचारतात. ते ऑलमोस्ट त्यांचं BP चेक करताना कळतं त्यांचं अंदाजे असतात. मग आम्ही नॉर्मल जाताना ಗೊತ್ತಸ್ತೆ असं ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ सांगितलं. मग तुम्ही असं डायरेक्ट त्यांच्या पोच देतात. ओके समा सो करेक्ट. डॉक्टर आता हिने सांगितलंय ना ब्लड रक्तदान आम्ही आता करूया गेल्यार ते प्रोसिजर प्रकार करतात आणि तिने एक सू टोकतात ॲक्च्युली इनिशियली. सो त्या सू टोकताना काय होतं म्हटलं केव्हा त्या सू मी तर सिरिंज काय तर म्हणतो त्यात इन्फेक्शन हवे तेव्हा एक चान्सेस आसा. ह्या समीक हे ना फॉलोअप ट्रीटमेंट घेवं साध्य. फॉलोअप म्हळ्यार आतां ताका आमी थ्रोम्बोफ्लेबायटीस म्हणटाचे सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबायटीस म्हळ्यार थ्रोम्बो म्हळ्यार आमगेला फ्लेबायटीस. थ्रोम्बोफ्लेबायटीस म्हळ्यार ते वेन्स आसता खंय ते सू तोपताचे त्या जाग्यान थोडें इन्फ्लेमेशन जावचें म्हळ्यार ते नेसेसरिली इन्फेक्शन जावका म्हणून जाता. थंय आतां सू तोपिल्ले निमित्त थोडे ते इरिटेट जावन त्या जाग थोडे स्वेलिंग येता मस्त दूख येता एक एक पाटी तरी तांबडी लागता. सो तशें आसतना कसं भिवचें कसं नाही जाता. एंटीबायोटिक्स आनी युजली दिनाचे जस्ट एक थोडे पेन किलर्स आनी त्या जाग्यार एक थोडे आयस पॅक दवरून तितले मॅनेज करता. तर तांकां कसं नाही भिवचेक ना. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ त्या थोडे ब्लड वेसल ते काही तोप तशें ते इरिटेट जावन ताजे निमित्त थोडे ते स्वेलिंग येवचे चान्सेस आसता. ओके ओके सम तर एंटीबायोटिक देवता अगत्य नाही जस्ट आयस पॅकिंग म्हणजे देव ना त्या मस्त स्वेलिंग असलेली मस्त दिवस ते सबसेट जायनी म्हळ्यार उण जायनी चड जाता तसं तशें आसल्यार एंटीबायोटीक दिता. इनिशियली day 1 day 2 एंटीबायोटीक दिवची आवश्यकता आसता नाही. ओके. सो स्लोली त्या मागीर उण्या घेवन जाता बरी आयस पॅक्स दिवन पेन उणी कलर उण्या करून साध्य होता. प्रसाद आता तुम्ही प्रोसिजर प्रकार तुम्ही फॉर्म फिल केलं त्यांनी रक्त काढतात म्हण आता काय ते म्हटल्यार आता टोटली ते किती प्रमाण रक्त काढतात. 350 ml. 350 ml. ओके. त्या समी काय ते 1 युनिट आहे 2 युनिट आहे काय ते म्हणून सांगता. 1 युनिट. सो 1 युनिट म्हटल्यार 350 ml म्हणून सांगू ते. आता तुम्हाला 350 ml काढूया म्हणून जाल्यार किती टाइम घेतात ती
एक 10 to 15 minutes. ಹಾಂ ಕಿತ್ಕೆ ಬೇಕು ಆತ ಹಾಂ. 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ असल्यार एक 15 minutes ಹತ್ರ होता. ಕೆಲಸ कसं तरी प्रॉब्लेम वीकनेस असल्यार चूर 20 minutes हाफ एन आवरದಲ್ಲಿ असता. हो 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 समा ओके लेट होता. हां आता अर्ध घंटे झाल्यापर्यंत तुम्ही रक्कात देऊन द्याल तिने परत काढतात म्हणले त्याच्यापर्यंत रेस्ट तुम्ही खेळणं टाईपर घ्यावे होता. रेस्ट आम्ही दुसरं रेस्ट मग काही घेतलं रेस्ट घेतल्यानंतर एक 10 minutes बसलं सांगतात एक फ्रूट ज्यूस देतात. ओके ओके समा त्याच्यात मी तुम्हाला एनर्जी एनर्जी येतात आणि त्याच्यापर्यंत एक 10 minutes बसल्यापर्यंत ओके ओके येवत. हां डॉक्टर आता रक्तदान एकल्यान केलेलं म्हणल्यार ते बॉडीनसून एक 350 ml काढतात म्हणत आता वापस ते बॉडीन त्या 350 ml वापस भरवा म्हणल्यार किती टाइम घेता. आता आमगे ब्लड ಅಂತ हांव सांगेल म्हणके एक लिक्विड कॉम्पोनंट असतं आणि एक सेल्युलर कॉम्पोनंट असतं. त्या लिक्विड कॉम्पोनंट आमगेल्या ब्लड वेजल्स भितर आणि भायर आमगेल्या ते एक्स्ट्रा वॅस्क्युलर फ्लुइड म्हणतात. म्हळ्यार आमगे रक्तनाळी न्हेसना नर न्हेसना त्याचे भायरचे फ्लुइड सो त्या विदीन 24 hours त्या ब्लड वॉल्यूम म्हळ्यार 350 ml ते रिप्लेस जाता. बट त्या कडले सेल्स असता आरबीसीस एक रिप्रोड्यूस जावच्याक एक एटलिस्ट 90 to 120 days लागतात. त्यासाठी त्या एक गॅप असतं. आता आरबीसीस आम्ही रिप्रोड्यूस जावच्याक 90 to 120 days लागतात. प्लेटलेट्स त्यांचे 5 दिसांनी थोडे वगी प्रोड्यूस जावन हेर जाता फिल होता प्लेटलेट्स. सो आता तुमगे ब्लड वॉल्यूम 350 ml म्हणटास न्हू ते 350 ml विदीन 24 hours ते फिल जाता. बट आरबीसीस पुढचे म्हणजे बिल्डअप जावच्याक थोडो टायम लागता. ताकाच ते गॅप दिवचे आमी 2 ब्लड डोनेशना एक लास्ट केन्ना डोनेट केलेलं निमगे तशें त्यासाठी त्या कॉलम होऊन त्यामुळे तुम्ही एव्हरी वीक तुम्ही डोनेट करता चमकला रे तर तुम्ही रिफिल जावचे टाइम देता नासता. करेक्ट. सो बॉडीन तुम्ही वीक जाता वता सो त्या मुख्य काळानिमित्त ते नडवे एक 3 गॅप देता आमी. ओके समा प्रसाद तुम्ही आता इतक्या पोटी रक्तदान केलं आता एक रक्तदान केल्यापर्यंत तुम्हाला मनांत हवे ते एक खुशी कसं असता. खुशी म्हणल्यार मस्त खुशी असता. सगळ्यांच त्या रक्त डोनेशन करप वयत नाही आम्हाला देवान तिकडे जाल्यार एक देवासान डोनेशन केलं बरें केलें सर न्ही सांगून होय उत्तम आरोग्य दिलें सर. त्याच्याने मुख्य होणं सकारात्मक मनोभावाने किती दूर असले आम्ही देवान डोनेशन करून येता. संडे जाल्यार बारी चूक बाकी दीस जाल्यार चूर कष्ट तुम्ही कामाच्या नडवे परत संडे जाल्यार खंय किती दूर असले आमी देवान डोनेट करून सांगा डॉक्टर आता बायका ह्यांचं एक मंथली कसलं मेन्सेस पिरियड असेल ह्या टायमार तिने रक्तदान करू होत्या. अकॉर्डिंग टू WHO नंतर आमगे प्रोटोकॉल प्रकार कसं नाही कॉन्ट्राइंडिकेशन म्हळ्यार त्या टायमार दिवचे नज म्हणून म्हळ्यार ब्लड वोंट बी बॅड त्या मस्जिदाक नोशन असता त्या टायमार दिव नज तशी पुरा. सो ब्लड दिवेत कसं नाही दिव नज म्हणून बट ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ थोडे चड ब्लिडिंग जावचे चान्सेस असतात त्या टायमार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ वीकनेस असचे चान्सेस असता. सो तसं कसं नासल्यार दिवन असचें बेटर कित्याक म्हळ्यार तांकां मागीर वापस वीकनेस आनी चड जाता. सो एज सच मेन्सेस अशें निमित्त ब्लड दिवनच डोनेट करूनच म्हणून कसं नाही रूल ना. तांकां इन केस ते टॉलरेट करूं जायना म्हळ्यार ताका अप टू देअर डिस्क्रिप्शन तांणी दिवचे जाल्यार दिवेत नासल्यार तांकां वीक जाता म्हणून दिसल्यार दिवनच म्हणून. एक आरोग्यವಂತ ಮನುಷ್ಯಲಾಗಿ ಇಡೀ त्या ದೇಹಂತ किती प्रमाण रगत असता. एक आरोग्यವಂತ मनुष्य म्हळ्यार आमगेल्यांत एक अराउंड 5 लिटर ब्लड असतं एक एट अ टाइम 5 लिटर असतं ब्लड. सो त्यांचं व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ते म्हळ्यार तुम्ही 350 ml त्यांनी सांगलें 350 ml ब्लड करताच म्हणून तुम्ही आता बॉडीन 5 लिटर ब्लड असं म्हणता ना तुम्ही 350 ml करचे ते मस्त सान अमाऊंट सो चड कसं डिफरन्स पडना. लायक विचार डॉक्टर तुमच्या लगीन आता एकल्यास आम्ही रक्त घेताना आम्ही 350 ml रगत घेतो जाल्यार अन्यक्लस रक्तदान देताना ट्रान्सफॉर्मेशन करताना त्याला इडी ब्लड देतावे आणि आता खेळ रितीर विंगडणे करताव आणि रोगीचं हवेतल्या काहीतरी नीड बेस्ड होऊन तुम्ही त्या ट्रान्सफॉर्मेशन करतावे. तू ब्लड आम्ही डोनेट करताना मस्त कॉम्पोनंट्स असते होल ब्लड म्हणताचे होल ब्लड म्हळ्यार ते कशी घेतला आम्ही तशी देताचे. आता ट्रॉमा जावन येताचे म्हळ्यार फ्रॅक्चर जावन की मस्त ब्लड वचून नासता तेन्ना तांकां ब्लड दिवची मात्र पडना बट तांकां बॉडीन तशें फ्लुइड लॉस जावन आसतना त्यावेळेर रिप्लेस करता तशेंच आमी होल ब्लड दिताचे. मागीर कसं करताचे म्हळ्यार आमी ब्लड कॅटेगरायज करताचे सेंट्रिफ्युगेशन म्हणटात ताका म्हळ्यार ते एक फास्ट एक गूंज एक मशीन आसता तातूंत घालून आमी प्लास्मा सेपरेट WBC सेपरेट म्हळ्यार ते वायट ब्लड सेल सेपरेट करताचे RBC सेपरेट करताचे ते एक विंगड कॉम्पोनंट जावन घालताचे आमी. आतां तुमकां तावळी हिमोफिलिया म्हणला हिमोफिलिया ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार तांकां बरी प्लास्मा जावपाक शकता तशें आसतना तांगेल्यांत RBC उणी आसतना सो तशें कसं करताचे आमी बरी प्लास्मा ट्रान्सफ्यूज करताची
ತಂಗೆಲ್ಲ RBC ಸತ್ತು ವಿಂಗಡ RBC ಜಾವಕದಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿವ್ಯತೆ ಅತ್ತು ಕೊಣದಂತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉಣ್ಣೆಸ್ಲರ ಮೇ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ದಿನಸ್ ತನಕ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಚ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ತನಕ ಅಗತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬರೀ RBC ಸಚ ಸೊ ತದ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ RBCs PRBC म्हणताचे ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ म्हळ्यार ಬರೀ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಂಗ ತೆತ್ತಾಚ तसे ಕೆಲವು ಜನಕತ್ ಡೆಂಗಿ ಫಾರ್ एक्झाम्पल ಡೆಂಗಿ पेशंट्स ಅಂತ तसे जातात त्यांना प्लेटलेट्स होऊन जातात सो तसे असताना आम्ही कसं करता त्या प्लेटलेट्स मात्र तांकां प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन प्लेटलेट रिच प्लास्मा म्हणतात तो नातल्यार फ्रेश फ्रोझन प्लास्मा सो तसं तांकां ट्रान्सलेट तर म्हटल्यार तुम्ही रोग्यास अगत्यते अनुसार होऊन प्लास्मा हवे तर प्लास्मा प्लेटलेट्स तर प्लेटलेट्स आणि RBC असं तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन करता ओके आता प्रसाद आता तुम्ही एक रक्तदान करताना खैलो एक प्रतिफल अपेक्षा नसताना तुम्ही करता रक्तदान करता आता तुमचं वैयक्तिक होणं एक आस्पत्रेसन खैल्या रीतीर उपयोग होता माझ्या वैयक्तिक आस्पत्रेन काही उपयोग नाही मी बाईक येतो नाही तसं मी कोणाकोणाचं मी आता एक 20-30 पार्ट दिलेलं मी बदल जे असं तर पुरं सर्टिफिकेट दिले सच म्हणजे पंजल गटाचे एक हार्ट डिसीजचे एक पेशंट असेल त्यांचं विचारले ना त्याचं एक 13-14 त्याच दिलं सर तर बदल ज्यांना पुरं दिलं सर ते ब्लड KMC देतात दाखवलं देतात तुम्ही सांगतात होत नाही मला करेक्ट विषय बरं दिलं देतात तुम्ही सांग तसं दिलं तसं वैयक्तिक मला काही होतं तो नाही आता तुम्हाला काहीतरी एक ट्रीटमेंट अगत्य असं म्हणतालं त्याच काहीतरी एक बेनिफिट म्हणजे तसं काही येऊ नाही तर काही येऊ नाही तसं तर आम्ही मनपूर्वक आमच्या आसक्तीवर द्यायचे तसे म्हणून सेवा म्हणून सेवा सांगू पण तो आम्ही काही या करू नये निस्वार्थ सेवे म्हणून सांगतो आम्ही सांगा लायक प्रसाद आता डॉक्टर आता एकल्यानं रक्तदान केलं असा आता त्या रक्तदान केल्ले अनसनो अन्यकला सत एक रोगीचं रक्तदान करूया म्हणून जाल्यार डायरेक्ट दत्तात नाही तर काहीतरी थंय एक टेस्ट करूया ते एक अगत्य असताय टेस्ट करता म्हळ्यार आतां कशें म्हणचे आतां तुमी करतना तुमकां एक फॉर्म फिलअप करायचे तंतू दिताचे लास्ट केन्ना केला कसं इन्फेक्शन असं की मलेरिया असेल की त्यांनी बरोबर टिक करतात सो आतां कसं करतात म्हळ्यार ते प्रोसेस केलेलं ब्लड असणार सो ते एक ऑर्गनायझेशन आसा आमगेला म्हळ्यार इंडियाच्या सो त्या कसं म्हणटात म्हळ्यार ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट म्हणून सो ताजे प्रकार इट इज मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी टू टेस्ट फॉर 5 एक ट्रेपोनिमा पॅलिडम म्हणून आसा त्या एक सिफिलिस म्हणजे रोग करचे आणि एक प्लास्मोडियम त्या मलेरिया दिवचे ऑर्गॅनिझम आणि HCV म्हळ्यार हेपटायटीस C व्हायरस HIV आणि HBCG म्हळ्यार हेपटायटीस B म्हणून व्हायरस आसा ह्या 5 एटलिस्ट त्यांनी टेस्ट करताचे बिफोर गिविंग इट टू द पेशंट सो तशें आसतना बिफोर इवन त्या पेशंटाला फील कसं फील केल्यार ह्या 5 टेस्ट त्यांनी मॅन्डेटरी करून त्या नेगेटिव्ह असल्यार मागीर त्यांनी पेशंट जातात आता प्रसाद हिने सांगितलं म्हणजे तुम्ही आता रक्तदान करताना रक्तदान केल्लें आसा थंय पैसे गावत नाही नाही जाल्यार कोणाच रोगीस आमी रक्तदान केल्लें आसा थंयसून ती चूर फीज अमावंट कलेक्ट करतात आस्पत्र्यांत पौशा ह्या फीज ह्या टेस्ट पुरा पुरा त्याच पुरा अगत्य पडटा म्हणून सांगता ओके आता डॉक्टर आता एक रोगीस रक्तदान केल्या उपरांत त्याला एक HIV नाहीतर एड्स ह्या टायपर एक साध्यते आसाय साध्यते असची चान्सेस उणा ना बिकॉज एक ट्रान्सफर करताना त्या 5 टेस्ट करतात सो इन केस खंयचे एक पॉझिटिव्ह आयल्यार त्या ट्रान्सफ्यूज दिनाचे कित्याक त्यामुळे पेशंट आता हार्म जाता सो तशें आसतना ब्लड डोनेशना निमित्त इफ दे फॉलो द प्रोटोकॉल हे 5 टेस्ट करून ब्लड डोनेशन केल्यार ऑल द हॉस्पिटल्स थंय एक आसा न्ही तशें जावचे चान्सेस आसा ओके तर म्हटल्यार आता ब्लड ऑलरेडी ह्या पुरा टेस्ट करून तिने स्टोर करून असतात आता मग तुम्ही सांगितलं एक ऍक्सिडेंट झाला म्हणून सांगताना तर इमिडिएटली त्यांचं एक रक्त देऊया म्हणून सांगताना ऑलरेडी कसलं एक प्रोसेस जाणं आसा टेस्ट बेस्ड प्रोसेस जाणं आसा त्या पुरा जाल्लें रक्त तेणी हॅन्स करतात म्हणून सांगता तुम्ही इमिडिएट जावन क्लोज रिलेटिव्ह दिल्यार ह्या पुरो टेस्ट करूनच मागीर देतात सो विदाउट टेस्टिंग केलं रक्त अन्यक्लस देत नाही म्हणून सांगत स्पष्ट आता प्रसाद इतक्या जन आमच्या दक्षिण कन्नडांत आसात थंय आता ब्लड डोनर्स म्हणून आसात तुमचे म्हणून सांगता एक एसोसिएशन नाहीतर तर वेदिके म्हणून सांगता काहीतरी आसाय आमचे ब्लड ट्रस्ट आसा आमचे ग्रुप जाल्यार मी प्रायवेटात वरून देत आसता आमच्या व्हॉट्सअप मेसेज बरें घालतात पुरा हे करतात कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार त्या मुवमेंटा समज देव नासता नाहीतर 90 डेज भितर देव वयता न्ही घेतो नाही तसं जाल्यार आमचो त्या प्रॉब्लेम होता तसं आम्ही प्रायवेटात वरून तर म्हटलं एसोसिएशन असता हां हां समा ಕೆಲವು तुम्हाला ವೇದಿಕೆಯನ್ನು तुम्हाला फोन येवो नाहीतर वैयक्तिक फोन येवो तुम्ही करता ವೇದಿಕೆಯನ್ನು फोन येता वैयक्तिक होणं आम्ही शेड वैयक्तिक करतो करून स्वइच्छेंत ओके डॉक्टर आता इंगड
ग्रुप आसा रक्तांत वय. आतां ए ग्रुप आसलें आनी बी ग्रुपाचो रक्तदान करवप होयत नाय त्या खंयल्या ग्रुपा ते जन खंयल्या ग्रुपाचो रक्तदान करवप साधी आतां ए पॉझिटिव्ह म्हणल्यार आतां कशें म्हणचें ए पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यानी ए पॉझिटिव्ह तांकां दिवका तेणी विंगडा दिवं जायना कित्याक म्हळ्यार ते ए पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यान हांव त्या एक विवरण करनी समा बट आतां ए पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुपांत आशिल्ल्यांक ए पॉझिटिव्ह म्हणल्यार ए एंटीजन आसचे RBCसांत बट तेंगेले प्लास्मांत एंटी एंटीबॉडी आसता सो बी पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुपांत बी एंटीजन आसता आनी ए एंटीबॉडी आसता सो आतां तुमी ए पॉझिटिव्ह ब्लड तुमी बी पॉझिटिव्ह दिल्यार ए आशिल्ले एंटीजन बीन आशिल्ले एंटीबॉडी रियाक्ट जावन क्लॉट जाता सो तशें आसतना तुमी ए आशिल्ल्यांक ए तांणी मात्र दिवका बी आशिल्ल्यांक बी तांणी मात्र दिवका बट आतां ओ पॉझिटिव्ह आसता ओ पॉझिटिव्ह हांव फस्ट टायम मेन्शन केलें ओ पॉझिटिव्हर खंयचे एंटीजन आसना सो ओ पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यांनी और ओ नेगेटिव्ह आशिल्ल्यांनी कोणाकय दिवं सो दे आर कॉल्ड द युनिवर्सल डोनर्स म्हळ्यार खंयचे ब्लड ग्रुपांत ती दितानी ओके ओके समा ए नेगेटिव्ह सॉरी ओ नेगेटिव्ह एक रेअर ग्रुप म्हणून एक सांगता ह्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता ओ नेगेटिव्ह रेअर कितें म्हळ्यार तांतू ए आसना बी एंटीजन आसना आनी ते पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह रिसस म्हणला रिसस फॅक्टर जावे आसना तांकां ओके सो ए नेगेटिव्ह आर द रियल डोनर्स कित्याक म्हळ्यार तांच्यान कसं एंटीजन ना सो ते कोणाक दिल्यार खंयचे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जावचे साथ दिनात सो ए नेगेटिव्ह आशिल्ल्यानी कोणाक दिवया ओके ओके आमी रेअर ब्लड ग्रुप म्हणून एक आयकलो आसा ह्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता रेअर ब्लड ग्रुप म्हळ्यार ते डिपेंड जाता फॉर एग्जांपल आतां ए नेगेटिव्ह ब्लड ग्रुप रेअर ब्लड ग्रुप मस्त टायप्साचे आसा बॉम्बे ब्लड ग्रुप म्हणून आसा ते मस्त रेअर सो रेअर ब्लड ग्रुप इफ यू वॉन्ट अ डेफिनेशन त्या लेस दॅन 1 in 100 तसले ब्लड ग्रुप एक पॉप्युलेशन आसल्यार ताका उणे पॉप्युलेशन आसता ते जन वय एक पॉप्युलेशन आउट ऑफ 100 एक जनाक उण्यांत आसल्यार तांतू ताका रेअर ब्लड ग्रुप म्हणटा ओके मगे बॉम्बे ग्रुप ब्लड ग्रुप म्हटल्यार बॉम्बे ब्लड ग्रुप ताजे एक सान एक काणी सांगता ते मस्त इंट्रस्टींग आसा सो हांव सांगीन म्हणल्यार ए टू ए दिवयत बी टू बी दिवयत तशें म्हणल्यार सो 19 थंय एक MES हॉस्पिटल म्हणून आसा मुंबयंत सो हांगा KMC कशें फेमस आसता थंय फेमस सो थंय कशें गेलें आसता न्ही ओ पॉझिटिव्ह ताका ओ पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप दिताशिल्ली सो दीस वॉज द स्टोरी ऑफ 1952 त्या टायमांत सो तांणी ओ ब्लड ग्रुपाक तांणी ओ ताका दिताना क्लॉट जाला तो रिएक्शन जाला सो तांणी कशें केलें चड स्टडी केल्ली सो तांकां कसं दिसता म्हळ्यार तांगेल्यान तूं एक हेच एंटीजन म्हणून आसता आमगेल्यान हेच एंटीजन ते मागीर ए आनी बी फॉर्म करचे सो तांगेल्यान हेच आसता न्ही ओके सो ते नातिल्यान ते म्हळ्यार पळयतना ओ म्हण कितें दिसताचे बट ते हेच एंटीजना निमित्त नातिल निमित्त तांणी बॉम्बे ब्लड ग्रुप जाताचे सो दे आर व्हेरी रेअर म्हळ्यार ते मोर ऑफ अ सब टायप ऑफ ओ म्हण येता ओ म्हण कितें दिसताचे बट तांणी मस्त रेअर वर्ल्डान पळयल्यार 4 in a million आनी मुंबयचे थोडे चड आसाचे म्हळ्यार 1 in 10,000 सो मुंबयन ते चड आशिल्ले निमित्त ताका तुमी बॉम्बे ब्लड ग्रुप म्हणून नांव तशें ओके जाल्यार आतां बॉम्बे ब्लड ग्रुप आसलेंच काय तरी एक ॲक्सिडेंटान ब्लड लॉस जालें तर त्या टायमार तेणी तांच कोण ब्लड देवतो तांणी कोणाक ब्लड दिवेत त्या कसं म्हळ्यार तांणी मस्त एंडेंजर्ड स्पिशीस म्हणून वता कित्याक म्हळ्यार आतां बॉम्बे ब्लड ग्रुप तांणी तो हेच आसना सो तांणी कोणाक दिवेत ब्लड तेणी देवतो बट तांकां घेवच्याक बॉम्बे तांणी जावका ओके सो तांगेले रिस्की आसा वय तांकां कसं नाही जाल्यार तांणी बॉम्बे ब्लड ग्रुप म्हणून जाल्यार तांकां बॉम्बे ब्लड ग्रुप दिवका सो दे कॅन रिसीव ओन्ली बॉम्बे ब्लड ग्रुप विंगड खंयचे रिसीव केल्यार तांकां रिएक्शन जाता समा तसंत डॉक्टर हिमोफिलिया ಬಗ್ಗೆ आमी आयकलो आसा ह्या ಬಗ್ಗೆ चूर विचार देवता हिमोफिलिया म्हळ्यार आमगेले आतां तें जेनेटीक डिसऑर्डर म्हळ्यार कशें म्हणटात केलो अन्नासून येता केलो अम्मासून येता XY क्रोमोसोम म्हणटाचे अम्मालासून X आसचे अन्नालासून Y आसचे सो ह्या X क्रोमोसोमासून येवचे डिसऑर्डर ह्या म्हळ्यार तांतू कशें जाता तो ते प्लास्मान क्लॉटिंग फॅक्टर्स म्हळ्यार ते ब्लड गट्टी करचे फॅक्टर्स आसा म्हणलं ना ते ब्लिडिंग जातात ना तसं 13 फॅक्टर्स आसता तांतू एक फॅक्टर एक नांव आसता तांतू 8th फॅक्टर हिमोफिलिया एंटी हिमोफिलिक फॅक्टर म्हणटाचे 9th फॅक्टराक क्रिसमस फॅक्टर म्हणटाचे हिमोफिलिया ते 2 टायप आसता खंय आतां 8th फॅक्टर आसा पळय ते एंटी हिमोफिलिक फॅक्टर म्हणटाचे त्या हांगात उणी आसल्यार ताका हिमोफिलिया ए म्हणटाचे आतां 9th फॅक्टर क्रिसमस फॅक्टर म्हणटाचे ताका त्या हांगात उणी आसल्यार हिमोफिलिया बी म्हणटाचे सो तसल्यान कसं जाता ब्लड क्लॉट जायना सो तेंगेले गम्स जॉयंटान तांणी थोडे कसं न्ही लागल्यार ब्लीड जावचे सो तसले पुरो चान्सीस चड आसता एस्पेशली जॉयंट्सांत सो तशें आसतना तांगेल्यान कसं करता म्हळ्यार तांकां परमनंट सोल्युशन कसं न्ही करूं जायना सो विंगड प्लास्मा दिता रक्क तांकां सो दे वील रिक्वायर अ रेग्युलर प्लास्मा ट्रान्सफ्युजन
सो हांव म्हणलें मात होय फूल ब्लड दिनाचे कॉम्पोनेंट्स मात येताचे सो फ्रेश फ्रोजन प्लास्मा म्हणल्यार विंगडान प्लास्मांत 8 and 9 फॅक्टर्स आसता सो तांकां रिपिटेड जावन ट्रान्सफ्युजन दिता आसता. ओके ओके लायक विचार डॉक्टर मस्त सूक्ष्म विचार तुम्ही दिला इथे आता अन्य एक प्रश्न काय ते म्हटल्यार कोणास रगत देवे अर्हते नाही कोण दिवन अज्जी म्हणून सो आतां हांव तेवाळ म्हणलें वेरी बेसीक क्रायटेरिया कोण तुम्ही एक वेट क्रायटेरिया वेट क्रायटेरिया म्हणलें एज क्रायटेरिया म्हणलें आतां कोण दिवन अज्जी म्हणल्यार मस्त क्रायटेरियास आसता तांणी आतां फॉर एग्जाम्पल कशें म्हणचें कसं कार्डियोवॅस्क्युलर डिसीज डायबिटीस तस कसं आसल्यार तांगेली ऑलरेडी बॉडी वीक आसता ताणें दिवन अज्जे द वन्स टू फॉल आउट ऑफ द एज क्रायटेरिया म्हणल्यार 18 इयर्साचे उण्याचे 65 इयर्साचे चडाचे तांणी दिवन अज्जे बॉडी वेट उणे आसता दिवचे नज्जे आनी कसं म्हणल्यार केलो वॅक्सिनेशन आसा केलो वॅक्सिन्स घेतिल्यांनी वॅक्सिन म्हळ्यार कशें म्हणचें आतां डेंग्यू वॅक्सिन केलो जण डिफ्तेरिया टेटनस वॅक्सिन आनी घेताचे सो त्या वॅक्सिन्स कसं म्हणल्यार त्या ऑर्गॅनिझम आमी थोडे वीक करून हांगा दिवचे सो तसो तांणी अप टू 3 months तांणी ब्लड डोनेट दिवचे नज्जे केलो जनाक आतां कशें म्हणचें इन्फेक्शन आसता हांगांत टूथ इन्फेक्शन आसता तसो गेल्यान तांणी ब्लडान ते स्प्रेड जावचे चान्सीस चड सो तसो डोनेट करून नज्जे आतां फॉर एग्जाम्पल हा सांगला HIV एड्स आशिल्ल्यांनी तांणी आतां ट्रान्सफ्यूज तसून ट्रान्सफ्यूज करूचे आमकां जाल्यार त्या पेशंटाक हार्म जाता सो तसो ट्रान्सफ्यूज करून नज्जे केलो जनाक IV ड्रग्स घेवचे अभ्यास आसता सो तसल्यान तांकां त्या झूडोमोनास म्हणचे इन्फेक्शन आसा सो तसल्यान आनी डोनेट करून नज्जे आनी थोडे रिलेटिवली रिलॅक्स क्रायटेरिया आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमी पियर्सींग नोज पियर्सींग केलेल्यांनी कान्नाक हें घातिल्यांनी नातल्यार टॅटू घातिल्यांनी पुरा सो तांणी ऑलमोस्ट 1 year वरेन डोनेट करून नज्जे आनी कसं म्हणल्यार प्रेग्नंट लेडीज तो एक सूक्ष्म विचार प्रेग्नंट लेडीज आतां डोनेट कोरयत की ना की नेमकी ताचे सो प्रेग्नंट्सान कसं जाता तांगेलो ऑफकोर्स तांणी बेबीक फीड करता आनी जीव आसता तांगेल्या आंगांत सो त्या तांणी टेक केअर घेवपाक जाता सो तसल्यान तांणी ब्लड डोनेट करची तांकां हार्म जाता तांकां लायक न्ही सो तसल्यानी ब्लड डोनेट करून नज्जे. ओके डॉक्टर एक डाऊट काय ते म्हटल्यार आता सिगरेट ओडतात तेणी तांणी करचें नज्जे तांणी म्हळ्यार तांगेल्या बॉडींत ऑलरेडी त्या निकोटीन आसता इवन अल्कोहोलिक्स तांणी एटलिस्ट 1.5 months की 2 months 3 months वरेन तशी लिमिट करता ब्लड डोनेट इवन अल्कोहाल घेतली हांव कडवता हय इमिडिएट जावन करून नज्जे तांणी दे शूड हॅव अ वेरी स्पेसिफीक गॅप टील दे आर आउट ऑफ ओके जाल्यार आता ಕೆಲವು काय म्हणते ಕೆಲವು असं रेग्युलरली एक इतके प्रमाण घेवते म्हणून आसा त्या प्रमाण बेजर देवा नावा म्हणून काय प्रमाण बेस तशें कसं ना बट रेग्युलर कन्ज्युमर्स तांणी युजली डोनेट करचे लायक नाय तांकां प्रॉब्लेम जायना पेशंट्सांक पेशंट घेतलेल्यांक लायक ओके ओके समा प्रसाद आता ते तुम्ही आता परिस्थिती बघितल्यार रक्तदान करवे हा युवा जनांग पुढे येत असत येत असत आता युवा जनांग संघ संस्थे पुरा असल्यान वयता मस्त युवा येवन ब्लड डोनेशन करतात मी बघितल्या फर्स्ट देताना एक 20 to 30 people बरी होते तसले कडेन आता 150-200 people जिल घेतात म्हटल्यार त्यांचे लगे एक क्रेज बरें जाला डोनेट म्हटल्यार क्रेज आता क्रेज जाला एक फोन करून एक व्हॉट्सअपात एक आयल्यार एजेस एक 15 minutes 20 जण येतात ओके सो त्या एक पुण्यत काम आणि रक्तदान आता मस्त जन करतात मी करचे आता मस्त डिफरन्स आसा लायक विचार समाजांत एक लायक विचार डॉक्टर आता रक्तदान केल्ले रगत आस्पत्रेंत कसे संग्रह करून ठेवतात आणि रक्ताचे लाईफ स्पॅन आणि त्यांची जीवितावधी किती असता म्हणून सो आता रगत कलेक्ट केल्या नंतर कसं करताचे तांणी डिफरंट स्प्लिट करताचे प्लाज्मा WBC RBC तशी RBC पुरे तुम्ही अराउंड लो टेम्परेचरान सेट करताचे म्हळ्यार रेफ्रिजरेट करताचे सो अराउंड लो टेम्परेचरान ते RBCs अराउंड 42 days वरेन आमी दवरयात द सेम वे प्लेटलेट्स अप टू 1 month आनी प्लाज्मा म्हळ्यार ते फ्रोजन प्लाज्मा म्हळ्यार फ्रेश फ्रोजन जावन दवरताचे आमी ते अप टू 1 year आमी सेव करून दवरयात ते एक मिडियम आसा सिट्रेट कसं ना ॲसिड सिट्रेट म्हणून त्या मिडियमांत आमी ते स्टोर करून दवरताचे ते ॲड करताचे ते कॉयगुलेट जायना अशी गट्टी जायना अशी लायक विचार दिलो आता प्रसाद आता एकलेस अर्जंट होऊन एक ब्लड हव्या रगत हव्या म्हणून जाल्यार तो कसा संपर्क करू होतो ते आता पुरो हॉस्पिटल तो ब्लड बँक म्हणून आसा KMC पूर्ण आसा त्या ब्लड बँक बँकाचे हे करतात ते बँक ब्लड बँक इमिडिएटली आम्हाला पुरा मेसेज येता आम्हाला पुरा व्हॉट्सअप हे करून ॲड करून असतात तसं आम्ही देव साध्य असले आम्ही इमिडिएटली जाऊन त्या केले तसं पेशंट असं
त्या जाऊन ब्लड डोनेशन करचे असते. ओके ओके. सो सोशल मीडिया थ्रू तुम्ही हां, social media. हा एक व्यवस्था परवा साध्य होता आम्हाला सांगते. ओके. आता डॉक्टर तुमचे आता एक डॉक्टर वृत्ती जीवन ह्या सोडून तुमचे एक हव्यास बघू गेलं तुम्ही चारकोल एक पेंटिंग करीत असाव हे ते ಬಗ್ಗೆ थोडे विषय सांगवत. हांव सांगसून म्हळ्यार एक अरावंड 3rd स्टँडर्ड असून हांव त्या आर्टान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो. तेन्ना मागीर ल्हान म्हाका पेंटींग क्लासीस घातली तेंची. तेन्ना हांव युजली पेंट करता आशिल्लो. मागीर म्हाका पेंटींग तितली इश्ट जाय न्ही, सो पेन्सील शेडिंग आनी स्टार्ट केलो. तेजे नंतर हगूर चारकोल म्हळ्यार ते मशी आसा पळय ब्लॅक अरावंड, सो चारकोल पेन्सील तेन्ना स्टार्ट केलो. तेन्ना म्हळ्यार शेड्स आनी मस्त लायक येता आशिल्ले. तेजे नंतर एज अ पार्ट ऑफ माय हॉबी म्हळ्यार आफ्टर वर्क लायफ बरी तंतू बसल्यार थोडे स्ट्रेस आसता न्हू, ते रिलीव करचे खाकड येवन घरा येवन कसं नाही पोर्ट्रेट्स की चारकोलन कसं नाही करत असतं. अत्यंत तुम्ही क्रिएटिव्ह होणं तुम्ही ते डेव्हलप करीत गेलो. तुम्ही काहीतरी सेपरेट ट्रेनिंग काहीतरी घेतलं सगळं? हां, चारकोल हांव कसं नाही ट्रेनिंग घेयनी, त्या ऑनलायन कसं नाही अशी लेसन्स पळोवन शिकिल्लो. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವಿಚಾರ. ಆತ ಪ್ರಸಾದ್ तुम्ही ते वृत्ती जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ बोलत म्हणता तुम्ही एक सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर होऊन असं सुमाರು एक 75 तुम्ही एक कट्टड निर्माण केलं असं तुमच्या लगे आता हाय किती कडे तुमचं एक काम होईत असं आता प्रेझेंट माझे एक 8-9 कडे होईत असते. हां काही पर होईत असं 8 कडे म्हणतात. 8 म्हणजे ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಮಿಗೆ ಓಮದಪ್ಪದವು ಮಿಗೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ आता 8 कडे ॲट अ टाइम तुमचं काम तर तुमच्या किती जण असतात म्हणून ॲक्च्युली आता एक माझे प्रेझेंट एक 55-60 जण काम करतात पर डे. माझे पण परमनंट एक 40 जण असतात. ಈಗ असं आम्ही सावधले बरी लेबर कॉन्ट्रॅक्ट लेबर घेऊन ओके ओके खेळणं पुरा कट्टड निर्माण होत असा म्हटलं घर आणि तर अपार्टमेंट्स त्या टाईपवर नाही माझे कमर्शियल बिल्डिंग करतात आता शेड घरा रेसिडेन्शियल पूर हां इंडिपेंडेंट हाऊस पूर सगळ्यांचं. हां हां आता इतक्या 8 कडे ॲट अ टाइम तुमचे काम होत असा म्हणताना तुम्ही कसं एक मॅनेजमेंट करता? माझे मॅनेजर एक मॅनेजमेंट कर एक जण असतं 2-3 जण त्याच होण्याचं मी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर लेबर असतील काहीला समस्या येत नाही लेबर वुमन. ओके इतके सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर होणं बिझी जीवनाच्या नಡುವೆ तुम्ही एक रक्तदान करू एक सकारात्मक मनोभावाने तुम्ही एक थोन घेतलं सो हा एक लायक विचार. डॉक्टर आता विश्व रक्तदानाचे दिवस ह्या संदर्भात आमच्या समाजास तुम्ही काय त्या माहिती देऊ इष्ट पावता? हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार आतां ब्लड डोनेशन म्हळ्यार रक्त डोनेट करचें तें मस्त लायक काम. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ कसं जातात ರೇರ್ ब्लड ग्रुप्स आनी असता AB पॉझिटिव्ह नातले मोस्ट कॉमनली O नेगेटिव्ह तसल पेशंट आतां आयल्यार आमगे लागीं तांकां त्यांचे ब्लड ग्रुप जावका सो मस्त रेअर असता मेळना तांकां. सो असल कसं न्ही पेशंट्स आनी आसल्यार असल कोणी ब्लड ग्रुप आनी आसल्यार एक कसं न्ही एसोसिएशन की कसं की कोर न्हू विथ कोणाला की कॉन्ट्रॅक्ट जावन एक NGOs लागीं असल रेअर ब्लड ग्रुपाक एक आमकां अवेलेबल जावचें म्हण केल्यार लायक आनी जल तितले जाण ब्लड डोनेट केल्यार लायक कितें म्हळ्यार तांकां कसं न्ही हार्म जायना डोनेट करतल्यांक कसं न्ही हार्म ना. आनी ऑन दी अदर हँड तुमी एकल्यार जीव वांचयता आसता कोणी जेव्हा मस्त ऑलमोस्ट लायफ ऑर डेथ सिच्युएशनांत आसता बिकॉज तितलें ब्लिडींग जावन तसल्यांक तुमी जीव दिता सच. सो तांकां कसं न्ही लायक काम तांकां कसं न्ही प्रॉब्लेम जायना तांकां तशें आसतना आय वूड एनकरेज देम टू गो अँड डोनेट ब्लड तशें. ओके लायक विचार. प्रसाद तुम्ही काय ते सांगता? रक्तदान ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಸಂಚ ಸಸ್ದಲ್ಲ मीत वैवाहिक जीवनात ತೊರ್ಲೆಕ್ಕ दान ಅಂತೇಳಿ कन्यादान सांगतात. तसंच राजकीय लेवलांत गेल्यार क्षेत्रांत गेल्यार भूदान आमी सांगतात. तसंच धार्मिक क्षेत्रांत गेल्यार अन्नदान सांगतात. तसंच आरोग्य क्षेत्रात आयल्यार नेत्रदान आणि रक्तदान श्रेष्ठ दान म्हणून सांगतात. करेक्ट. रक्तदान करवा जाल्यार उत्तम जाल्ल्या एक आरोग्याने उत्तम एक हृदयवंती घावे. तसं सगळ्यांनी एक कोणाकोणाचं रक्तदान करवा साध्य असतं तसं रक्तदान केल्यार समाजाचो चुकोड आमाचो हेल्थ चुकोड सांग माझा अभिप्राय. हां लायक विचार सांगत न्हू. आता डॉक्टर रक्षित आणि शिवप्रसाद ह्यांचे एक पिक्चर्स आम्ही आता स्क्रीनांत बघूया शुरुवेस. हां डॉक्टर रक्षित ह्या माझा एक हिप सर्जरीचा एक फोटो होता. सो एक मेजर सर्जरी करून असंच म्हटलं तर फिनिश जाऊन तर बंद करताना स्टिच घालून काढलेला फोटो. ओके सो ओटीन तसला फोटो चारकोल पेंटिंग तर एक पेपरावर मी चारकोल यूज करून एक चेडू एक ट्रेन मुव्हिंग ट्रेन आणि तसं बाहेर बघतलं विंडो बघित असा असं एक फोटो होता. ह्या एक पाटी एक चेडू असा
सो मुखार एक ग्लासा वयल्यार कशें हात दवरून ते हात ग्लासा वयल्यार शुद्ध जाईल म्हण कितें हय ते कितली एक नैजता आयला सा म्हटल्यार 3 डायमेन्शनल पिक्चर म्हण केमच दिसता सा. ते म्हाका ते विंगड विंगड लेवलांत येईल म्हण कितें शिकयला हां हां तातूंत तें सृजनशीलता दाखोवता तेंचो हांव अशें चड एक टायपा वयर फोकस जावन ते उद्द आपडचें म्हण कितें चड थोडे म्हाका आसा थोडे थोडे ब्लर जावन केला हां सो भारी नैजता आयला सा निजत हे एक ನೇಕ್ರು ಅಸಲ ಮನ್ ಕೆಮಸ್ ಭಾವನೆ ಇತ್ತ ಸ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆನೋ ಸೊ ಹ್ಯಾ ಮಿಗೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಶ್ಚ ಮಿಗೆಲ್ ಸೈಡಾಕ ಆನು ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಿಗೆಲ್ ಹಕ್ಕಡ ಅನೇಕ ಸೈಡಾಕ ಅಮ್ಮಸ್ ಸರಿತಾ ಕಾಮತ್ आणि तेगेल सायडाक मिगेल तम्मा तो आर्किटेक्चर करून हायकेला विनीत म्हणून तेगेल नांव BR करून आनी तूं इंटिरियर डिझायनिंगान मास्टर्स केला तो सो ह्या मिगेल फॅमिली ಖುಷಿ ಆತ ಪಕ್ತಾನ आता शिवप्रसाद तुमचे सर्टिफिकेट स्क्रीन ಅಂತ तुम्ही रक्तदान केले ते सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन येते असं हय ह्या निट्टे युनिव्हर्सिटी त्यांनी दिले हय नेक्स्ट पिक्चर IFS सिस्टर वेल्लॉक हॉस्पिटल हां तुम्ही वेल्लॉक ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು रक्तदान केलं सो इंगड सर्टिफिकेट असं इंगड इयर आता अवसा ह्या पडेल ಅಂತ रक्तदान कॅम्प पुनंद सेवा प्रतिष्ठानाने हां ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ तुम्ही रक्तदान केलं कंत्रे ಅಂತ हां माझ्या बायल संध्या म्हणून ॲडव्होकेट अम्मा माझी अप्पा तर मी माझ्या दक्कलं पोतू सुशांत परलं पोतू सुजान हां हां ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಗ್ತಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕು बघताना ओके डॉक्टर रक्षित आणि शिवप्रसाद तुमचे पिक्चर्स बघताना भारी खुशी होता स्पेशली शिवप्रसाद तुमचे एक रक्तदान केले आणि सर्टिफिकेट ह्या बघताना तुम्ही समाज समस्त सेवा देत असाव एक रक्तदान करू त्या ಮೂಲಕ मरू जीवदान तुम्ही देत असाव त्याच्यानंतर डॉक्टर रक्षित तुम्ही आता ह्या प्रोफेशनात आयला असाव आणि तुमच्या मस्त आलोचना असा आणि योजना असा ह्या ಮೂಲಕ तुमच्या ಮೂಲಕ समाज समस्त मस्त एक सेवा गाऊन द्या म्हणून मी देवाला मागित असा आणि ह्या तुम्ही स्टुडिओस येऊन तुमचे अनुभव तुमचे विचार इथे मंडन केलं तुम्हाला देव बरं करून ते मला सांगितलं धन्यवाद धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब ತಂಡ म्हाका एक चान्स दिलो लायक म्हळ्यार म्हगेल एक्सपिरियन्स हे हॉस्पिटलान कशें आसता आनी लोकांक म्हळ्यार जनांक एक थोडें कळकना वता ब्लड डोनेशन ಬಗ್ಗೆ ते एक सांगचें एक ऑपॉर्च्युनिटी एक चान्स दिलो लायक हांव मस्त धन्यवाद सांगता रक्त म्हटल्यार केवळ रक्त नाही त्या एक जीवद्रव्य आम्ही रक्तदान करूया आणि अन्यक्लस जीवदान देऊया आयत्या ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्ले सगळ्यांचो धन्यवाद आणि देव बरं करू दे म्हणून सांगितलं सर्वे जन सुखिनो भवंतु